आम्ही IVF फर्स्ट टाइम डॉक्टर केदार फडते ऑन बोर्ड घेऊन आम्ही सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलान CSRचे अंडर 2 कोटीचे आमकां इक्विपमेंट गावले. म्हणजे गोंयचे जनतेक IVFचो ट्रिटमेंट महिलाक IVFचो ट्रिटमेंट फ्री ऑफ चार्ज आमी दिले. गोवा पयली राज्य देशान आसतले जे ही फेसिलिटी महिलांक गावतली. नाजाल्यार तुम्ही पळयलां आनी तुमी आयकून जाणा जावना की गोंयची महिला जेन्ना तांकां ट्रिटमेंटाची गरज आसा ते पुना कोल्हापूर वचून तांकां कितलेय लोकांनी टोपयो घातलेल्यो आसा. ते आमकां करपाचें ना. ते गोंय राज्यांत 15 ऑगस्टचो टेंटेटिव्ह डेडलायन दवरले ते मुख्यमंत्रीचे हस्ते ते इनॉग्रेशन करपाचें. आनी त्याच बरोबर टाटा मेमोरियलाचे बी असेंब्लीचे पयलीं मुख्यमंत्रीचे हस्ते MOU एक्सचेंज करून आमी ती OPD आमी चालू करता. म्हणजे नवें हॉस्पिटल येतकूच ते ट्रायपार्टायट आमची एग्रीमेंट आसतले विथ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड टाटा मेमोरियल. आनी ते योग्य तरेचे ट्रिटमेंट त्यांचे माध्यम जे मुंबय गावतात ते गोंय राज्यांत गावतले.